इश्टांनी, हांव साळगांव अफोन्स. आयज जावन आसा म्हज्या जिवितांत एक खुशालकायेचो दीस. हो खुशालकायेचो दीस म्हाका देवान फावो केला, देखून देवाक दिनवास दिता. कित्याक आयज हांव ह्या दिसाक 60 वर्सां म्हज्या जिवितांत जल्माचो दीस समारंभ जाता. केन्नाच चिंतूंक ना, हांवेनूच न्हय लोकांन पासून चिंतूंक ना, कित्याक हो दीस म्हाका मेवतलो म्हणून. 28 वर्सां म्हाका एक मारेकार ऑपरेशन घडलो, 12 ऑपरेशन केली, पूण तरी आसतना म्हाका देवान ह्या संवसारांत दवरलो, देखून देवाक दिनवास म्हजे. म्हणटूच दिनवासून हें म्हजें केरीत कांतार हांव तुमच्या कानार सादयता, हांव तुमच्या मुखार दवरता आनी तुमकां सगल्यांक आदींच फुडें काळजाची कोलाक देव बरें कर म्हणटा. आनी हें कांतार तुमकां आवडटलें अशी आस्त बाळगून आनी तुमी कमेंट्स मारतले, हें विसर नासतना तुमकां देव बरें कर म्हणटा. देव बरें कर. मोजा जोल्माचो जिवितान म्हाका ओडे खोशेचो देवान म्हाका रोचलो उका देवाचो केरीत गुणांनी बोरलो देवान देवाक दिनवास म्हजो मायन म्हजे म्हाका कुसव्या सांबाळ संवसारांत जल्मांत हाडलो आपल्या दुदान तशेंच कोश्टान तिणें म्हाका वाडयलो नुस्तें विकून आपली गांबारून म्हाका तिणें शिकयलो बरो शिकोवन तिणें म्हाका एक नागरीक तयार केलो. वर्सा एक्सिडेंट जालोलो चड सिरियस देखून जीएमसींत घातलोलो जरूर मरतलो दोतोर एडवायस दिलो तोरूय रोसनार बापान म्हाका मनांतलो साल्वार केलो. जीएमसी हॉस्पिटलान म्हाका ऑपरेशनां केली त्या उपरांत कर्नाटका मानिपा ऑपरेशनां केलेली दोतोरांनी म्हाका साल्वार करून सपनां पुरी केली. तुमचे देवान आपली पुरी ओशी बेसांव घालची. तियार खेळ तुम्ही सदांच वागांता तशें सीडी बी सीडी उचीन पळयता कांतारा मोजी बोरी म्हूण वागांता म्हज्या पासत तुमी मागतात देखून उपकार मानचे पडटा. म्हज्या जल्मा दिसा निमित्तान केरीत कांतार घोडला म्हज्या मनांतले काळजांतले हांवें सोतेच पोरगोटला
कडेन सोतेच पुरगुटला उरोवपाचे येणे म्हाका देवान ओशें फावो केला देखून दिन वासान बरो शेकी कांतार हांवें रचला